सगळ्या गोंयचो कोर साळगांवच्या प्लांटार घेवचे ना, आमदार मायकलाची शिटकावणी। येता वता तो आपली गार्बेज साळगांवां धाडटा। 125 टन गार्बेज ट्रीट करूंक मेळटा थंय 200 टन येवंक लागल्या। आनीक 2 गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट येवपाचे आशिल्ले, ते खंय पावले? बायगणी प्लांट कित्याक जायना काय म्हूण मायकलाचो तिसवाडीच्या आमदारांक प्रस्न। तिसवाडीचे आमदार खंय फेल? प्रत्येक आमदार म्हणटा आपलो कचरो दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचो न्ही, कितें चल्लां नाल्यार आमचो कलंगूटचो हिंगाच आसूं न्ही। हांव तशें म्हणटा, कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीचोच कचरो आनी सालिगांवचो आमी घेता, बाकीचो घेयना तशें म्हणपाचें हांवें। 3 प्लांट गोंयांक पुरो न्हू, जर तुमी सगळो लोड आमच्या प्लांटार घालीत जाल्यार कशें जातलें? तो प्लांट चेंपतलो भितर, कचरो वयर आसतलो, तेजेर प्लांट पोंदाक आसतलो। सगळ्यांक इतलेंच पडलेलें आहा की सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट घातला कलंगूट, चल आमचो कचरो थिंगा व्हरया म्हणून। तांकां नाका आनीक प्लांट बांदपाक, तांकां मेहनत करपाचें ना। आमच्या कांदोली, ओर्दा, सायपे लोकांक गार्बेजीचो वास येवपाक लागलो। कित्याक येवपाक लागलो? ओव्हरलोड केलो आमचो प्लांट। खंयचो तरी पॉलिटिशियन फोन मारता, मिनिस्टर फोन मारता, आपली गार्बेज धाडटा। चीफ मिनिस्टर गोंयांत नासलो फॉर द लास्ट 3 months। मोदेगात कोणूय आपले ट्रक घुसयता। जो प्लांट 125 टन्स पर डे ट्रीट करपाक जाय, थिंगा 200 टन्स येवपाक लागले। लँड बांयगिणी 14 वर्सां जाली आहा, तुमचे कडेन वील ना, पॉलिटिकल वील ना करपाक। यू डू नॉट हॅव पॉलिटिकल वील। आय एक्यूज ऑल द MLAs ऑफ तिसवाडी, दे डोंट हॅव पॉलिटिकल वील। तांकां लोकांचो कचरो काडलेलो नाका, तांकां आख्खे गांवांत कचरो दिसलेलो जाय। वी विल नॉट अलाव आउट स्टेशन गार्बेज टू कम ओवर हियर टिल those MLAs and those ministers are serious to put up a garbage plant। 3 प्लांट जे आमी उलयताले, एक साऊथ गोवा, एक बांयगिणी आनी आमचो, खूंय आहा ते 2 प्लांट? आतां कितलीं वर्सां जालीं? 3 वर्सां जालीं आमी रावता प्लांटाचे फाउंडेशन स्टोन जातलो म्हणून, जावंक ना अजुनी। I am saying today that we have all failed, we collectively have failed। ठाणे सत्तरीत वैदी नंदाचारीच्या घरार झाड पडून बरेच लुकसाण जालें। दनपरां 1 सुमार झाड पडिल्लें। फायर ब्रिगेडीक कळून सुद्दां कांयच जाग माग ना ती पळोवन शेजाऱ्यांनी सांजे म्हणल्यार जमता तशें झाड कापलें। झाड पडलें तेन्ना खंय घरांत बारशाची तयारी चलताली। वेळ बरो म्हूण कोणाकूच कांय जालें ना। माझ्या वादळान आंब्याचें झाड पडलें आनी आज म्हागेलो चेडवाचो बारसो आशिल्लो नातीचो। तेन्ना हांवें एकाक फोन केल्यार सगळ्यांक फोन करून पळयलें फायर ब्रिगेडीक। आतां 5 जालीं जाल्यार आजून कोणूच एकटो येवना हेल्प करपाक। शेजाऱ्यांनी येवन आतां म्हाका सगळ्यांनी हेल्प करून आंब्याचें झाड काडलां। तेन्ना म्हाका मातशें तुमचे गव्हर्मेंटा कडल्यान म्हाका मात तरी काय फायदो जावचो अशें म्हूण हांव तुका विनंती करतां। घेवया एक कमर्शियल ब्रेक।